नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कायदो दुरुस्तीचे प्रस्तावावेल्यान बीजेपी वाले पावले 0 अवर आणि कॉलिंग अटेन्शनाचेर. काँग्रेस म्हणटा प्रधानमंत्र्यामेरेन लॉबिंग नासल्यार संसदेत 0 अवराच्यो फटाश्यो. बीजेपी काँग्रेसीचे राफाल दंगलीचे कवित्व सोपना. दोगांच्यो एकामेका आड काउंटर कपलेली. प्रुडंटाचे कॅमेरे शुक्राराच्या राजकीय दुडूसाचे प्रत्यक्ष साक्षीदार. पळयात राफाल दंगलीचो स्पॉट रेकॉर्ड. मुख्यमंत्र्याच्या नावान ताचे सचिव सयो मारतात. सरकार चलयतात काँग्रेसीचो आरोप. पर्रीकारान दिल्ले अधिकारपत्र एक्सपोज. गोय पर्रीकाराची खासगी मालमत्ता न्ही, गिरीशाची शिटकावणी. गोयचो फुटबॉल वयर काडूंक जेएफए समर्थ म्हणटा चर्चेर आलेमाम. जेएफएक 59 वर्सां पुराय. गोवा युनिव्हर्सिटीची चलयां जिखलीं. मायनिंगाचेर मोदी सरकार जाग करिना ती पळोवन बीजेपी वाल्यांची काँग्रेसीचीच कुता काडूंक सुरू. खासदारांनी खंय राज्यसभा आनी लोकसभेत 0 अवर मेन्शन आनी लक्षवेधी सुचोवण्यो घाल्ल्यो. काँग्रेस संसदेचें कामकाजूच चलोवंक दिना तेन्नाचो प्रधानमंत्री राजीव गांधीन 0 अवर मेन्शनाचेर गोंयांक घटक राज्याचें उतर दिल्लें. हो प्रधानमंत्री गोंयच्या बीजेपी वाल्यांच्याच हाताक सापडना. 0 अवर लॉबिंग उरलें 10 मैल पयस. खासा रिपोर्ट. गोंयचे मायनिंगाचो प्रश्न सोडोवंक सरकारान कितें केलां तें डॉक्युमेंट दाखोवचें ना जाल्यार खांडेपार पुलाचें उक्तावण करपाक दिवचें ना म्हूण शिटकावणी दिल्ल्या मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक सुजिनान 5 दिसांची 3 पानां केली. पुलाचें उक्तावण निस्तारलें. मात मायनिंग बेल्टांतल्या विनय तेंडुलकराक फ्रंटाक कितें तरी जाप दिवप चुकना. लोकसभेत नरेंद्र सावयकर हांवें राज्यसभेत 13 तारखेक 0 अवर मांडलो. कॉलिंग अटेन्शन मांडली. पण काँग्रेस पक्षाचे जे काँग्रेस पक्षा विरोधी पक्ष नेते आसा ते राज्यसभेन आनी लोकसभेन कामकाज करूंक दिना. गोंयचे मायनिंगाचे प्रश्न मांडपाक दिना. माचयेर आशिल्ल्या मदीं खासदार नरेंद्र सावयकार आनी विनय सोडल्यार कोणेच मायनिंगाचेर ब्र काडलें ना. विनय 0 अवर आनी कॉलिंग अटेन्शनाची भाशा करता जाल्यार नरेंद्र सावयकार कायदेशीर प्रक्रियेची भाशा. कारण आमी लिपोवन फाटल्या दारांतल्यान हे प्रयत्न करिनात. जे प्रयत्न करतात ते सगळ्या लोकांक दवरतात आनी आमी सांगतात. कायद्याची अडचण जर आसत जाल्यार ती कायद्याची अडचण पयस करूनच प्रश्न सुटावो करचो पडटलो. फुडल्या 4-5 दिसांत दिल्ली वचून प्रधानमंत्र्या कडेन मायनिंगाचो प्रश्न काडपाचो म्हूण निकतेच मंत्रिमंडळ बसकेंत थारला. आतां दीपक पावसकार सांगता ते प्रमाण ते दिल्लीक प्रधानमंत्र्याक मांडवी पुलाच्या उक्तावणाक आपोवंक वतात. मांडवी पूल पळयता 12 तारखेक आमी तेंचे उद्घाटन करता, लोकार्पण करता आनी आमचो प्रयत्न आसा. माननीय श्री प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तांकां आमंत्रण दिल्लें आसा आनी तेणी सांगलां आमी नमूद पावतले. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री खलप म्हणटा उपाय नेमको कितें काडटा तो सांगात. काँग्रेसीचो तेंको खात्रीन मेळटलो. तो जो कितें तुमी थाराव हाडटले तर तुमी विरोधी पक्ष जो प्रमुख आसा ताचे कडेन चर्चा करूंक जाय की हो लोक हिताचो असो आमी अमूक तरेन काम आमी हाडटात तेन्ना काँग्रेसीक सांगपाक जाय की तुमी आमकां सहकार्य करा म्हणून. अशा प्रकारची जर सूचना किंवा विनंती भाजप कडल्यान किंवा खासदारा कडल्यान जर आमच्या पर्यंत पावा तर आमी गोंयचे काँग्रेस पक्ष आणि दिल्लीचे काँग्रेस पक्ष आमी विचार विनिमय करून सगळे सहकार्य करूंक तयार आसात. 0 अवर आनी लक्षवेधी सुचोवण्यो खासदाराक पब्लिसिटी दितली. उपायूच काडपाचो आसल्यार बीजेपीन प्रधानमंत्र्या मेरेन लॉबिंग करचें. काँग्रेसीन घटक राज्या वेळार राजीव गांधी कडेन केल्लें तशें. त्या प्रमाणे आश्वासन राजीव गांधीन दिलें की तुमकां स्टेटहूड आपूण दिता. आनी रोखडोच पार्लमेंटान ताणें आमचो घटनात्मक अमेंडमेंट बील हाडलें आनी आमकां राज्य दर्जो मेळून गेलो. तशें जर घडणारें आसा तर विनय बाबाक हांव विनंती करता की ही सगळी पार्श्वभूमी अशा प्रकारे तयार करा. तर अशा वेळार कितें करतात, लॉबिंगची गरज आसता. पार्लमेंटान उलयलो म्हणून प्रश्न सुटचो ना तो. आदी ह्या तिनूय खासदारांनी आपले जे पंतप्रधान आसा जाल्यार आपलो जो पक्ष आसा ह्या पक्षा कडेन ठोस असो विचार विनिमय करून कितें निश्चित कितें करूंक जाय हें थारावचें. सध्याचो प्रधानमंत्री गोंयच्या बीजेपी वाल्यांचेच हाताक सापडना. 0 अवर लॉबिंग उरले 10 मैल पयस. MMDR कायदो दुरुस्तीचे बिलाची भाशा करपी खासदार आतां 0 अवर मेन्शन आनी कॉलिंग अटेन्शनाचेर पावल्यात.
गोंयच्या मायनिंग कायदो दुरुस्ती प्रस्तावाचो मायन्स मंत्रालयातूच अकाली मृत्यू मायन्स मंत्र्यांचे लोकसभेतले लेखी जापेत हे पयलींच स्पश्ट. शिष्टमंडळाक कसले दिवे लावंक? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, विवेक प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बीजेपी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या दंगली उपरांत दोनूय पक्ष एकामेकाचेर आरोपांचो फार करीत सुटल्यात. कार्यकर्त्यांचेर हात घालो हल्लो केलो म्हूण दोन्ही पार्ट्याच्यो एकामेका आड पुलीस कावंटर कंप्लेनी. शुक्रारा सांजे राजधानीत जाल्ल्या ह्या राजकी दुडूसाचे प्रुडंटाचे कॅमेरे प्रत्यक्ष साक्षीदार. दोन्ही पक्षांची फोर्स आनी तेम दाखोवंक हातगाई स्पश्ट दिसता. पणजे पुलिसांनी ते मनान परिस्थिती बरी कंट्रोल केली. शुक्रारा पणजे फेरी पॉइंटा कडेन बीजेपी आनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचे पेटले. बीजेपीन आपल्या ऑफिसा कडच्यान फेरी पॉइंटा मेरेन रॅली काडली. काँग्रेसीन वाटेर गांधीगिरी करूंक म्हूण काँग्रेस हावजा कडेन बीजेपी वाल्यांक सामोसा, पेडे, फुलां, हारतुरे दवरिल्ले. तांकां येवकार दिवंक बॅनर लावन बीजेपीक राफालाचेर चर्चेक चॅलेंज दिल्ली. बीजेपीची रॅली काँग्रेस हावजा कडेन पावली आनी सामोसा, पेडे, फुलां गेले राफाला वरी उडत. होच तो दंगलीचो फ्लॅश पॉइंट. हांगा पळयात. बीजेपी वाल्यांचो काँग्रेस महिला अध्यक्ष प्रतिमा आनी युवा काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडेन कसो वाद पेटलो तो. बीजेपी वाल्यांनी पुतळो जाळून उज्यांत सुतळी गर्नाल फोडले म्हूण काँग्रेस सांगता. प्रुडंटाक होवूय प्रसंग मेळ्ळो. बॉक्सात दवरिल्ले हे गर्नाल. बीजेपीच्या हल्ल्याक खंय काँग्रेसीची गांधीगिरीन जाप. मात व्हिडिओ क्लिप्स पळयल्यार गांधीजीक सुद्दां वयर गांधीगिरीचेर प्रश्न पडल्या शिवाय रावचो ना. बीजेपी कार्यकर्त्यांक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेर हात घालूंक मेकळीक दिली म्हूण काँग्रेसीची पुलिसांचे नांवान शेबय. मात बीजेपी वाल्यांक आटापा हाडटा म्हणल्यार पुलिसांचें कितें जालां ती घासाघीस कॅमेराचेर स्पश्ट दिसता. बीजेपी वाल्यांचो पुलिसां कडेन वाद. प्रतिमा कुतिनोक पुलिसांनीच राखले. एकल्याकूय ब्लॉक हुपूंक दिलो ना. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत राफालाचो वाद मिटपाचो सोडून राजकारण पेटला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण बीजेपी आनी काँग्रेसवाले दोगूय स्वताक शाणेच म्हणटात. जाचे कार्यकाळात राफाल डील जालो तो आदलो रक्षा मंत्री पर्रीकार सत्यमेव जयते राफाल इतलेच ट्वीट करून मेकळो जाला. अर्थ काडटल्यान जायतो अर्थ काडचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्र्याच्या नांवान ताचे सचिव बेकायदेशीर सयो मारतात. सरकार चलयतात म्हूण काँग्रेसीन कोर्टा मुखार एक्सपोज जावंक नाशिल्लें प्रकरण लावन धरलां. पर्रीकारान सचिवाक दिल्ल्या अधिकारपत्रांत ताजो स्टेपूच ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान अधिकारपत्रूच मिडिया मुखार एक्सपोज केलें. गोंय पर्रीकाराची खासगी मालमत्ता न्ही. ताणें जाय जाल्यार ताच्या सचिवाक उपमुख्यमंत्री एक्टिंग सीएम करचे म्हूण गिरीशाचो थोमणो. मुख्यमंत्र्यान सचिवाक कशे पद्दतीन अधिकार दिल्यात तो नोट हायकोर्टात ही केस व्हरपी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजनान पब्लीक केल्लो. काँग्रेसीन आयतारा मुख्यमंत्र्याचो सचिव मुख्यमंत्र्याच्या नांवान कश्यो सयो मारतात तेच डॉक्युमेंट मिडिया मुखार दवरले. चल्ला ते सगळे खंय कायद्या भायले. चीफ मिनिस्टराच्यो जावं मिनिस्टराच्यो हे ओरली हे कोण रेकॉर्ड करपाक शकना ना तर त्या ह्या रुल्सांक खंयच फिट जायना. हे रुल्स म्हणटा कितें तूं पावर डेलिगेट करपाक शकता. तो कितें म्हणटा दॅट आय वील डिक्टेट म्हणजे आपूण सांगतलो आनी सेक्रेटरी थंय सायन मारतलो. डेलिगेशन ऑफ पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर टू ऑफिसर्स अजून सुद्दां केल्ली ना. ह्यो सगळ्यो डिसिजन तो नल एंड वॉयड म्हूण डिक्लेअर करपाक शकता मुखालो सरकार. कारण थंय मुख्यमंत्र्याची ताका मान्यता ना. हांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरयला आनी थंय बरयलां सीएम हॅज अप्रूव्ड. हांगा सीएमाचो खंयच सील ना, सीएमाची खंयच सायन ना. आनी सायन कोण मारता? प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर. ही ह्या सरकाराची इल्लिगलां कामां. आनी असल्यो कितल्यो फायली आसात? 3000 वयर. तेन्ना ह्यो सगळ्यो ह्यो इल्स आर सब्जेक्ट टू स्क्रुटिनी. आमी मुख्यमंत्र्याक मनोहर पर्रीकाराक सांगपाक सोदतात की गोवा इज नॉट युअर पर्सनल प्रॉपर्टी.
Parrikar could have appointed him, his personal secretary, as the chief minister. ताका कर मरे प्रोविजन आसा न्ही 6 म्हयने तुका कांयच प्रॉब्लम ना. ताका जर चीफ मिनिस्टर कडेन तुका रावपाक जाय, तुका ती ग्रीड आसा सारकी पावराक घट्ट धरून रावपाक जायनासतना सुद्दां डेप्युटी सीएम कर ताका आनी ताका पावर दी सायन मारपाक. डेप्युटी सीएम करपाक जायना जाल्यार कमी कमी एक्टींग सीएम तरी कर ताका. आय थिंक इट्स कृष्णमूर्ती आनी दुसरो कोण तो जोशी. कोणाक खबर आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस केलांच अशें म्हणून. मुख्यमंत्र्याचे कडेन प्रूफ कितें उरता. मुख्यमंत्री जर कितें हें करता ते अकाउंटेबिलिटी कोण. अकाउंटेबिलिटी इज मेड द कॅज्युअलिटी इन एज मच एज देर वील बी नो प्रूफ ऑफ सच डिसिजन्स एवर बीन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. राजनान मुख्यमंत्र्याचो हेल्थ स्टेटस जाहीर करपा विशीं घाल्ली याचिका भायर मारल्या उपरांत कोर्टा मुखार येवंक नाशिल्ले एक डॉक्युमेंट आतां कोर्टा भायर सरूंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. फोंड्या खांडेपार पुलाचे निमाणे शेनवारा उक्तावण जालें. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पावलो ना. ताचे सुवातेर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडवियान उक्तावण केलें. तिनूय खासदार मंत्री आमदार आनी मुखेल सचिव उक्तावणाक आशिल्ले. थळावो आमदार रवी नायक मात सुवाळ्याक दिसलो ना. 296 कोटीचो हो पूल. साढ़ा 4 साल में हमने बनाना शुरू कर दिया है. 94,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे आज ऑन गोइंग है कुल मिला के. दोस्तों 8 साल पहले हम नया 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे जोड़ के 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे. जो प्रॉब्लेम सबंद गोयच्या लोकांक जाता, फोंडेकारांक जाता, उजगांवकारांक जाता, वाळपयकारांक जाता, सावड्डेकारांक जाता, तांकां तो प्रॉब्लेम थोडो तरी कमी करप आणि हो पूल लोकांक उक्त करून दिवप. टिका करपाची ना. हांव कित्याक येवना आमदार तो हांव नकळो. जर तुम्ही प्रत्येक तालुक्यात वचून आमच्या सरकाराचेर टिका करता आणि आम्ही कामां करना म्हणटा जाल्यार आजच्या ह्या इनॉग्रेशन फंक्शनाक तुवें हांगा आसपाक जाय आशिल्लें. The total cost is 296 crores. The bridge with its approaches is broken down to 76 crores. The elevated road of about 490 meters is about 82 crores. And the 4-lane divided road, which is about a 7-kilometer length, will be 135 crores. So totaling up to 296 crores. जे सरकार जे हा नरेंद्र मोदी जी एक वेगळे तरेची व्यक्तिमत्व त्याच तरेन गोंय राज्यात आमच्याकडे राम लक्ष्मणची जोडी आहे. एक सुदीन डोळीकर हा आणि त्या बाजून मनोहर पर्रीकर हा. याच तरेची जोडी घेऊन आमकां फुडें वचूंक जाय. मायनिंग फ्रंटान हो पूल उक्तो जावंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी दिली. मात आदल्या दिसा PWD मंत्र्या बरोबर फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांच्यो वाटाघाटी जाल्यो. तरी पूण सुवातेर 2,000 पुलीस आनी पुण्यांतली खासा रॅपीड एक्शन फोर्साची 120 जवानांची बटालियन हाडिल्ली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायलां भुरग्यांचेर लैंगीक अत्याचारा आड आवाज काडपी डिग्निटी मार्च गोंयांत पावला. राजस्थानची भौरी देवी बलात्कार पीडित. ती आपल्या बरोबर अशा 40 बलात्कार पीडिताक घेवन देशभर संदेश दिता. बलात्कार पीडितांनी समाजाची नजर लिपोवपाची गरज ना. ताट मानेन फुडें करचो. भौरीचो डिग्निटी मार्च आयतारा पणजे आझाद मैदानार पावलो. 24 राज्यांतल्या 200 जिल्ल्यांनी ती भोंवता. Dignity March to End Sexual Violence Against Women and Children is on from Mumbai to Delhi. Young rape survivor Bhairavi Devi along with 40 survivors is travelling in this march all over India. She said she will fight against everyone for dignity of every victim and woman. तो भौरी देवी राजस्थान से हैं और तकरीबन 2 दशक पहले 2 डिकेड्स के पहले उनके साथ में एक गैंग रेप की घटना हुई और वो एक दलित फैमिली से आती हैं और इंडिया में उन्होंने काफ़ी इस मुद्दे को उठाया. आपको पता होगा कि हमारे देश में इनका जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ये प्राइम मिनिस्टर को भी जाके उस समय मिले, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और इनका केस आने के बाद में विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला. तो मैंने तो भाई कोई न तो आवाज़ उठानी पड़ेगी. तो मैं सबके साथ में पूरा देश में से जे रैली निकालांगा और पूरा देश का ताई लड़ी चूँ. मैं हमारी अकेली परियानी का ताई को लड़ी तो मैं आज भी न्याय का ताई भटकरी चूँ. लड़कियाँ होती 11-12 साल की, उनको देह व्यापार में उतारा जाता है. मेरे साथ भी यही हुआ था. इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूसरी बालिकाओं के साथ ना हो. ये पुरुष रहता है वहाँ पे वकील, वो बोलता है
क्या महिला उनके साथ में घटना हुई तो बोले कैसा हुआ, कैसा बलात्कार करा, कैसे ये कहाँ हाथ रखा था, कैसा पाँव पकड़ा था, कैसे ये करा था। तो सर हम ये चीज़ कैसे बता सकते? This march is also very significant to our state, which is facing safety issues regarding safety of women and children. This march will cover 200 districts in 24 states. Chetan Gavath for Prudent. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक 59 वर्सां जालीं. गोंयचो फुटबॉल वयर काडूंक JFA नेटान वावुरतली म्हूण हालींच अध्यक्ष जाल्लो चर्चिल आलेमांव म्हणटा. 16 वेळार जाल्ल्या फुटबॉल मॅचींत गोवा युनिव्हर्सिटीच्या चलयांनी गोवा टिमीक टाय ब्रेकराचेर मारली. रेग्युलेशन टायमार मॅच 2-2 ड्रॉ उरिल्ल्यान टाय ब्रेकराचेर गेली. आनी खंय मुखार जाय तें करपाक पूण हांव एकूच मागूंक सोदतां जे निवडून येयल्ले JFAचे मेंबर जातले जें हांव कितें करूंक सोदतां तें म्हजे घरा करूं पूण आख्खे गोंयांत फुटबॉलाक आनी आख्खे गोंयांत क्लबाक ताका आमच्या एक म्हजो हेतू सगळे क्लब वयर सरून आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर भुरगीं जावं चेडवां जावं चेडे मुखार वचत रावपाक हें म्हजें काम. पूण एक जो म्हजो टायम जो म्हाका आतां लोकांनी निवडून दिला जरूर JFAचेर हांव कितें चिंता करपाक म्हाका मेंबरांचो तेंको जाय. मेंबरांनी फाटल्यान फुड्यान बांयकोडे बारांकोडे कुचू उलोवन कांय फायदो ना. कित्याक हांव म्हज्या तोंडाक सांगपाक जाय आनी हांव जें पळय कितें करतां तें तुका एका दिसाक पडटलें. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.